म्हाका ही सिओली रेप केस तुमच्या मुखार प्लेस करपा जाय. ही सिओली रेप केस चलयेन 19th of August आपल्या आवय मार्फत पुलिसे समोर हाडली. 20th, 21st, 22nd कांय जावना. मागीर तो जो टीचर त्या भुरग्याक नांव दिला तो टीचर एंटिसिपेटरी बेल घेवपा वता आनी ही इज एब्सकॉन्डिंग. तो एब्सकॉन्डिंगूच न्ही, तो रिमोट कंट्रोल करून मोर्चा करता. तो आनी कोणाकूय सांगून आपले सपोर्ट करपा सांगता. म्हणजे तो व्हेरी मच गोंयांत आसा आनी एब्सकॉन्डिंग कसो हें म्हाका समजना. काय ताका कोण तरी प्रोटेक्ट करता. हांवें आयकलां तशें, म्हणजे हांवें थोडेशें होमवर्क केलां ताचेर. हांवें आयकलां तशें टीचर पुलीस स्कुलान गेल्ले. स्कुलान गेले त्या दिसा तो टीचर आशिल्लो थंय. पुलिसाचो कर्तव्य आशिल्लो ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडून चवकशी करून आनी जे कार्यावळ करपा जाय तेजे नंतर ती करपाची. भुरगे केन्नाय फोट उलयना. भुरग्यांचें रक्षण करपाक आमी समाज आसा. होच समाज उरफाटो उठून भुरग्याक तूं तोंड उगडनाका, तूं तोंड उगडलें जाल्यार मोर्चा काडटलो म्हूण सांगता जाल्यार त्या भुरग्यान करपाचें कितें? आनी कोणूय भुरगें फुडें येतलें काय कितें? तर हो इश्यू आसा समाजा मुखार आनी म्हाका दिसता हाका लागूनच ताचेर कडक कारवाय जावपा जाय. दुसरें वायटल एविडन्स म्हणटा तें तांचो CCTV आफ्टर वास्को रेप केस घातला तो प्रत्येक स्कुलान. आतां हो CCTV खंय पर्यंत ताचे दोळे आसा हें हांव नकळो, पूण तो CCTV अकॉर्डिंग टू अस इट इज क्रुशल वायटल एविडन्स. तो ते 29थाचेर घेतात. 27 काय 29 ह्या दिसा घेता. इन्सिडंट जाल्लो 19. म्हणजे पूर्णपणी तांकां टायम दितात, तुमी जाय तें करात तितून आनी मॅनिपुलेट करून हाडून दिया आमकां म्हणून. गोंय नितळ निवळ जावचें आमच्या भुरग्यां साठी पुलिसेन इमिजिएटली लक्ष घालून जे वेळार तांकां कळ्ळें. आनी हें म्हाका गर्वान सांगून दिसता, मडगांवांत चड तरी रेप केसीस इमिजिएटली, मडगांव म्हणजे सालसेटी, इमिजिएटली आमी ताका धरून हाडटात पयलो. कारण हांव स्टेटमेंट घेवपा वता तेन्ना हांवें पळयलां की सगळे थंय दवरून आमी धरून हाडटात त्या मनशाक पयलो. मागीर तो नॉट गिल्टी बेल हें तें मागीर, पण एटलिस्ट दॅट एक्शन इज टेकन. सो आय एम शॉक्ड दॅट फॉर सो मेनी डेज दिस मॅन इज लेफ्ट फ्री टू डू वॉट ही लायक्स. And nobody's credibility in one field should be taken as a certificate for his credibility in a diabolical act.